राजकीय वारें खंय व्हांवता हाचो थाव घेवपाक पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा ह्या सत्रांत आयज आमी दिवचल तालुक्यांतलो राजकीय नियाळ घेवया। गोंयच्या पश्चिमेक दर्या आनी पूर्वेक पश्चिम घाटाच्या मध्य भागात दिवचल म्हाल वसला। ना ह्या वटेन ना त्या वटेन आनी हाचेच प्रतिबिंब ह्या म्हालाचेरय दिसता। गोंयांत बरी नोकरी मेळोवपाक ह्या तालुक्यांतल्या लोकांक एकतर गोंयच्या अदीक शारी भागांत वचचें पडलां ना तर खणकामांत गुंतचें पडलां। कारण फाटलीं अनेक दशकां पासून चड पयस नासून सुद्दां लागीं आसतनाय हो म्हाल गोंयच्या राजधानी कडेन जुळिल्लो ना। मनोहर पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला हळडोणें ते खोर्जुवें, पर्ये आनी आमोणें ते माशेल ह्या दोन पुलांच्या उबारणे उपरांत ह्या तालुक्याची कांय प्रमाणांत जोडणी जाल्या। हो म्हाल 3 मतदारसंघां पासून तयार जाला, दिवचल, सांखळे आनी मये। मये मतदारसंघांतच जोडणेचो भाग आस्पावता जो तिसवाडी तालुक्यांत पडटा। 2017 प्रमाण भाजपाक स्पश्ट भोवमताची आशा आसा। जशे दिवचलेंत राजेश पाटणेकार, सांखळेंत दोतोर प्रमोद सावंत आनी मयांत हरीश जाटयेक भोवमत मेळिल्लें तशें। मात दर फावट अशें जाल्लेंच ना। 2012 नरेश सावळ राजेश पाटणेकाराच्या खुस्ताळांत दिवचलेंत निवडून आयिल्ले। जाणी योगायोगान भाजप सोडिल्लो आनी विश्वजीत राणे हांच्या प्रेरणेन तांणी जागा वगडावन काँग्रेसींत प्रवेश केल्लो। तर तो मेरेन सावळ हो काँग्रेसीचोच आशिल्लो। तेन्ना ताणें विरोध केल्लो आनी काँग्रेस सोडली आनी अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडयल्ली। जाल्यार शेजारच्या मतदारसंघांत सांखळेंत प्रमोद सावंत तेन्नाचे सांखळेचे काँग्रेसीचे आमदार प्रताप गावस हांच्या कांय दुप्पट मतांनी निवडून आयिल्ले। मये मतदारसंघात भाजपाचे अनंत शेट हांच्यांनी आपली सुवात राखून लागींचे प्रतिस्पर्धी प्रवीण झाटये हांचो पराभव करीत जे तेन्ना अपक्ष म्हूण काँग्रेसीची जागा लडयताले ती जागा विश्वजीत राणे हांचे पुरस्कृत राष्ट्रवादीच्या तिकेटीर लढपी रुद्रेश चोडणकर हांकां दिल्ली। सत्य म्हळ्यार दिवचल तालुक्यांत केन्नाच एकमतान मतदान केल्लें ना। ह्या तालुक्यांत प्रामुख्यान बहुजन समाजाचो शेक आसा। ह्या मतदारसंघाक सत्तेत आशिल्ल्या लोकां कडल्यान दीर्घकाळ दुर्लक्षपणाचो फुडो करचो पडला, जांणी फक्त खण संपत्ती कडेनच लक्ष दिल्लें आसा। खणकाम ठप्प जाल्ल्यान 2012च्या बंदी उपरांत खऱ्यांनीच अजून मेरेन सावरिल्लो ना। तालुको परत एकदा बळकावपाच्या तयारेत आसा। ह्या मतदारसंघा प्रमाणे हांगा भाजपाक व्हड प्रमाणांत समस्या बेकडायतात। दिवचले तालुक्यांत उमेदवार निवडपाक पक्षाक चड त्रास घेवपाचे ना। पाटणेकार आनी सावंत आपली सुवात निश्चित दवरपाची खात्री आसा। जाल्यार प्रवीण झाटये संदर्भात प्रश्नचिन्ह आसा। झाटयेचेर दुर्लक्ष केला म्हूण लोकांचो आरोप आसा आनी ताका सत्ता विरोधी स्वरुपाचोय फुडो करचो पडटा। मोगोच्या तिकेटीर लढपी नरेश सावळ जे 2017 थोड्याच मतांनी पराभूत जाल्ले हाच्या आड पाटणेकर ह्या फावट लढटले अशी अपेक्षा आसा आनी काँग्रेसीचे मेघश्याम राऊत हाच्या मदीं ही त्रिकोणी वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा। अर्थात हे सगळे निमणे वेळार जावपी युतीचेर अवलंबून आसतले। शेजारच्या सांखळे मतदारसंघात सांखळे पालिकेचेर काँग्रेसीचें वर्चस्व आसा। सत्ता विरोधी भाजपान आपलो मनीस पालिकेच्या अध्यक्षपदार उरपाक जितल्यो युक्ती वापरूं येता तितल्योय वापरल्यात। मात सावंत हांच्यांनी तालुक्यांतल्या ग्रामीण भागांचेर आपलें प्रभुत्व बरें सांबाळून दवरलां। ताका लागून तांकां मतदारसंघात आघाडी मेळिल्ली आसा। मयांत एकापेक्षा चड जाण जागा जिखपाची संद सोदीत आसा। गोवा फॉरवर्डाचे संतोष कुमार जे 2017 मेरेन काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले तेवूय हातूंत संद सोदता। ह्या तालुक्यांत बऱ्योच कितें गजाली वाऱ्यांत उरिल्ल्यो आसा ज्यो कितल्याशाच मुखेल राजकीय पक्षांनी गृहीत धरल्यात। तरी राज्यांतली सत्ता मेळोवपाच्या दिशेन होवूय एक म्हत्वाचो टप्पो आसा। हांगा भाजपाक स्पश्ट फायदो आसा, मात हें शक्य जातलें काय कितें हो एक प्रश्न आसा।